अशें आज कोविड वार्ड विजीट करपाचें रिजन कितें? पयले फावटी हांवें म्हाका भितरली अरेंजमेंट कितें आसा, लोकांच्यो समस्या कितें आसा, डेथ कित्याक जाता, कश्यो जाता, भितरले सगळे लोक म्हणजे नो डावट आमचे डॉक्टर 100% काम करता. आय एप्रिशिएटिंग, कारण ते जितके कश्ट घेता तेजे इतके कश्ट कोणूच घेयना. म्हाका प्रत्येक पेशंटानूय सांगलें की तुमचे डॉक्टर्स जे आसा दे आर व्हेरी गुड, दे आर डुईंग आउट ऑफ द वे, तांच्या खातीर मदत करता. पण काही थोडीशी ऑक्सिजन त्यांच्यापर्यंत पावपाची मिसमॅनेजमेंट आसतली, जे सिलिंडर व्हरोन दिवपाक जाय त्या बाबतींत आसतली, हावजकिपिंगच्या बाबतींत आसतली, अश्यो ज्यो थोड्यो म्हणजे पुराय ताज्या वयले आमी म्हणटा तेजेर लक्ष जे दवरपाक जाय. प्रत्येक वार्ड वायज जो इन्चार्ज जायो किंवा जो एडमिनिस्ट्रेशनूच पळयतलो, हें काम नर्सिंगूय आतां जमाना जालो. इतको प्रत्येक वार्डांत खातीर ते नर्सीचेरूय जायना जाला. त्या खातीर म्हणजे आमच्या कडेन ऑक्सिजन 100% आसा, बट तो तेंच्या पर्यंत पावपाक खंय तरी कमी पडटा काय कितें हें म्हाका दिसता. ताज्या खातीर हांव सांगतो पुराय मिटींग जी आसा पळय न्हू, ही वार्ड वायज इन्चार्ज, वार्ड वायज ऑक्सिजन कसो पावपाचो A to Z बारकायेन लक्ष जे आसा पळय न्ही, हांव लक्ष दिवन हॉस्पिटलांतलीच टीम तांकां थोडेशें काम एलोकेशन जे आसा पळय न्हू तें वेवस्थीत दिवचें पडटलें. डॉक्टरांक फक्त मेडिकलाचेरूच लक्ष दिवचें पडटलें, तेंच्यांनी बाकीच्या कामाचेर न्हू. ती बाकीच्या कामाचेर तेंचेच कोण कोण आहा पळय न्ही तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता आनी ताज्या उपरांत थोडेसा निश्चितच हे सगळें स्ट्रीमलायन जातलें हाजी खात्री आहा. थोडे पेशंटाचें म्हणणें आहा की ऑक्सिजना खातीर लोकांची लायफ वयता म्हणून, तेजें कितें म्हणणें? आयक, म्हाजें म्हणणें हांवें परतूय सांगलें म्हणजे ऑक्सिजन आमचे कडेन अबंडंट आसा, बट तो सिलिंडर जर थंय पर्यंत पावना जाल्यार ऑक्सिजन आसूनय काय उपयोग ना. म्हणणें बरोबर आहा म्हाजें. त्या खातीर सांगता ताच्या पर्यंत ऑक्सिजन पावपा खातीर खंय तरी जर टायम जो आहा पळय न्ही हो टायमूय म्हत्वाचो. ही अरेंजमेंट तयार करपाक म्हणजे हे समजपाक इतलो टायम कित्याक लागलो? तुमी टायम एन अगेन जीएमसीन येता, विश्वजीत टायम एन अगेन जीएमसीन येता, इतली इन्स्पेक्शन वार्डान वचून अजून पळोवंक नासलो. कदाचित हांव पयलो मुख्यमंत्री आसत जो वार्डान वचून पळयता आसत. बऱ्याच जाणांक दिसता की असलो मुख्यमंत्री जावंकूच नासलो म्हणून, तांकां सांगता असली महामारी जावंक नासली आनी हांवूच पयलो आसतलो तो वार्डान वचून भितर वचून पळोवपी. त्या खातीर म्हाका प्रत्येक गोश्ट जी आहा पळय ती लक्षांत आयल्या तेजेर 100% एका दिसाच्या भितर सोल्युशन काडटा. फाल्यां पर्यंत म्हणजे सगळ्यो गजाली ज्यो आहा पळय न्ही आयज सांजचो हांव परत बसून सगळें स्ट्रीमलायन करता. कोणाची वार्डाची रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्सिजना लागून कोणाच्या मरणाचो टायम येवचो ना हे तुमी पळयतले. 100% ऑक्सिजना खातीर आनी हांगासल्या जे कितें मिसमॅनेजमेंट आसत ताच्या खातीर डॉक्टरांचें म्हणणें हांव, बट पेशंट शिफ्ट करपाक डिले जावपाक, बट तितून लोकांचीय चुकी आहा. लोक डिले येता, ऑलमोस्ट तांकां आयसीयूचेर घालचें पडटा, ताच्या खातीर तांकां प्रॉब्लेम जायत आसा. ते तितके प्रायवेट हॉस्पिटल आर नॉट एक्सेप्टिंग द दीनदयाळ. हांव परत सांगता जे प्रायवेट दीनदयाळ एक्सेप्ट करिना ताची कंप्लेन करात, तांच्या हॉस्पिटलाचेर कारवाई जातली. सरकार फुकट दिवपाक तयार आहा आनी तांकां सांगलां हांवें 15 डेजान पेमेंट जातलो तांचो. तांकां ह्या हितून सुद्दां पॅन्डेमिकान तांकांय बी संवय जाल्ली आहा म्हणजे पयशा खातीर काम करूं नाका म्हणटा. 15 दिसांनी तांचेय पयशे दिता. आर इन पोजिशन टू हँडल द थर्ड वेव? पळय थर्ड वेव कितें आनी कितें हेजें आत्तां सायंटिफिकली कोणीच कांय धाडूं ना. म्हणजे एट प्रेजेंट वील हँडल दीस सेकंड वेव ओनली आनी देन वी कॅन एटलिस्ट वी आवर PSM डिपार्टमेंट आवर ऑल द अदर डॉक्टर्स दे आर थिंकिंग अबाउट. रात जाली मैंने आज पूरे कोविड वार्ड में खुद घूम के देखा. सभी वार्ड में जितने कोविड वार्ड है वहाँ जाके मैंने डॉक्टर से बात की, नर्सिस से बात की, वहाँ के हाउसकीपिंग से बात की, पेशेंट से बात की. वहाँ की डिफिकल्टीज हैं, वहाँ पे सिलेंडर पहुँचने के लिए थोड़ी बहुत देर होती है, दैट इज देयर, बट हमारे पास सिलेंडर्स अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है. तो होने के बाद भी जो डिले हो रहा है उसके लिए फिर से डॉक्टर को ही रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते. सभी पेशेंट का कहना है कि डॉक्टर अच्छी तरह से ट्रीट करें, नर्सिस अच्छी तरह से ट्रीट करें. बाकी थोड़ा जो मिसमैनेजमेंट है इसके लिए थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा. आई हैव पर्सनली मॉनिटर इट और आज शाम में पर्सनली मॉनिटर करके हर एक वार्ड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ और हर एक वार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद डेफिनेटली वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा. तो पाइपलाइन वैक्सीन का कितना 18 से 45 तक वो हो जाएगा. पाइपलाइन ऑक्सिजन आपण फ्लक्च्युएट जाता ते अजून म्हणटा फ्लक्च्युएट जाता म्हणून. माझ्या म्हणल्यार हांव परतूय बी म्हणजे सेंट्रल पायपलायनी वयल्यान जो ऑक्सिजन आहा पळय न्ही ताका दाखयला त्या सूपवाल्याक. ओके, कारण ऑलमोस्ट ही कितलीशी जुनी जी पद्दत आशिल्ली पळय न्ही ती आतां जावंक ना, तितून हांव वचना. बट ती ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली जो स्कूपवालो सप्लाय करता, कारण तेणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आसली. अशा वेळार तो हात वयर करूंक शकना. जर जीएमसीन एखाद्या वेळार 10 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट घेता आनी आतां काडून तो गव्हर्मेंटाच्या माथ्यार मारतलो हें जावचें ना.
तेजेरूय रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स केली वयतली. कारण शेवटी तो असल्या पॅन्डेमिकच्या काळात तुम्ही पळया म्हणून सांगू शकना. ताका गव्हर्मेंटान आता सगळो सपोर्ट प्रोवायड केला. गव्हर्मेंटाचे पुराय ऍडमिनिस्ट्रेशन ताच्या फाटल्यान आसा आणि तरी सुद्धा तो डिले जो आहा पळय न्ही तो डिले हांव सहन करून तुम्ही घेवं. गव्हर्नमेंट टेक ओव्हर करपाक शकता पॅन्डेमिक रुलान त्याची इफेक्ट. पळय आमी केन्नाय टेक ओव्हर करूं शकता, बट त्याची एक्सपर्टायज तेजी आसा. तो परत कितेंय करपाक शकता म्हणून आमी ताका घेवन वता. बट परत सांगता, बट ह्या काळांतले त्यांनी आमकां प्रॉब्लेम क्रिएट करीत हांव उगी रावचो ना. म्हाका एकट्याकूय ऑक्सिजना खातीर जे कोणाचें मरण आहा पळय न्ही तें सहन करून घेवपाक ना. थँक्यू.